बेबे मारून खाय नाकात. पावसांत बेबे खावप बेकायदेशीर आनी निसर्गा आड. त्या परस नुस्त्याचेर ताव मारात. ह्या पावसाळ्यांत नुस्त्याक मरण ना. मडगांवच्या नुस्तेकार आनी NGOचो लोकांक उलो. गोंयांत फुडले 2 म्हयने नुस्तेमारीचेर बंदी, मात जाय तें नुस्तें तामिळनाडू, ओरिसा आनी बाकीच्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपाचें खंय येताच. जरी नुस्तेमारीचेर बंदी आसली तरी मडगांवां SGPDA मार्केटान एक रावंड मारल्यार तशें जाणवना. मार्केटान नित्या भाशेनूच भरपूर नुस्तें. नुस्तेकार म्हणटा ही निकती सुरवात. फुडल्या आठवड्यांतल्यान आनीक भरपूर नुस्तें इम्पोर्ट जावपाचें आसा. ह्या पावसाळ्यान खंय नुस्त्यांक भिवनाकात. जाय तितलें मेळटलें, मात बेब्यांक खंय मारून खाय नाकात. नुस्त्या गोंया उणी जावपा ना ही फावटी. भरपूर नुस्तें मेळटलें, सगळें फ्रेश नुस्तें मेळटलें. कोणी बोट बँड दिवून जालें जाल्यार नुस्तें भिरान ना ही फावटी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी बोर्डान लायलाय थिंगा भायल्यान हाडून की बेबी खाय नाकाय, बेबी धर नाकाय म्हणून. बेबी देखून धर नाकाय, तुमी बेस त्रासा पडनाकाय. नुस्त्या भरपूर आसतलें ही फावटी. कांय आसना, कित्याक नुस्त्या ही फावटी ते सगळीं फ्रेश येतात. बेस त्रासा कित्याक पडटा बेब्यांनी खावन धरून ते पुलिसां हें करून कोणाक धरताय मागीर भितर उडयताय आनी बेस प्रॉब्लेम करताय. बेब्यांक गरज ना, सगळें नुस्तें जायत मेळटा तुमकां. बाजारांत येवन व्हराय नुस्तें जाय फूल मार्केट. Because frogs is such a breed that takes care of mosquitoes which are breeding during rainy season. Instead of to stop frog poaching and instead eat chicken here, there is a lot of chicken available here, there is a lot of fish available there, a lot of mutton is there. Eat that rather than poaching for frogs and destroying the environment, because these frogs are responsible to keep the mosquito breeding at in a check. कोणाक आहे बाजारात तामशे आहे, मागीर तुका रावस आहे आनी इसवण मोडशे सगळे नुस्तें अवेलेबल आहा. आनी आतां गोंयांत 365 लोकांक नुस्तें खावपा जाता. नुस्तें आंध्रा, तामिळनाडू, मागीर ओरिसा, केरला, त्या दिसान थिंग सगळे बोटी चालू आसता. थिंग सगळें नुस्तें येताय आतां. राना खात्यान वेगवेगळ्या सुवातींनी अशे बेबे मारून खाय नाकात म्हूण जागृतीक बॅनर मारल्यात. पावस सुरू जालो की राना खात्याची ही वार्षिक शिटकावणीची मोहीम. बेब्यांक मारप वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन 1972 कायद्या खाला गुन्यांव. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. पणजे महापालिका आतां घराघरांनी कोयरांची डस्टबिनां वाडटा. सगळ्या पणजेंत मेळून 30,000 काळी 5वी डस्टबिनां वांटपाचे आसात. घराघरांनी कोयर वेगळो करचो म्हूण प्लास्टीक आनी वॉलेट कोयराक वेगळी डस्टबिनां दितात. लोकांनी हावस टॅक्साची रिसीट दाखोवपाची आनी बिन्स व्हरपाची. This program of distribution of dustbins, this is just a token program. It is not that CCP is giving dustbins or something, but it is to inculcate the sense of segregation of garbage at our homes, in our offices, and also to incentivize people who are paying their taxes regularly. It's a very nice, genuine gesture on part of CCP and GSUDA, and our Honorable Mayor is instrumental in making this scheme work. He really pushed for it and got this scheme sanctioned for CCP. SUDA has provided us about 30,000 plus dustbins to distribute for all these houses, shops for us and all the people. And today we are starting the distribution. This is just a start, and we are going to all the societies. Our people will come to the residence of the people and they will distribute this. This will start from today. This unity of all 30 corporators should always be there. I am there to help everybody. I am there to see that the city is kept clean. I request the Honorable MLA, we have got a lot of problems that he has to impress upon the government. Smart city we will give to GSLC. Amrut should come to CCP. CCP is in no way going to clean the gutters and sweep the drains. We have to grow. That's why we need your blessings. We have to impress upon the government that immediately they should give us a technical cell. And now for at least 10 days, we will keep all the workers only in the city. No what corporators will get any workers now.
because we want to keep the city clean. बायणा दर्या देगेवेल्यो खोपी भर पावसांत मोडच्यो न्ही. पावसा उपरांत कितें ती एक्शन घेतल्यार जाता म्हूण थंयचो फादर विताल मिरांडा मागता. ताणें थंयचो आमदार मंत्री मिलिंद नायकाक निवेदन दिलें. मंत्री म्हणटा वेल्या ऑफिसरां कडेन उलोवन 2 म्हयन्याची थाकाय मेळटा जाल्यार पळयता. CZMN 121 फामिलीक खोपी खाली करूंक नोटीसी दिल्यात. Regarding the breaking of the houses of the Baina beach, although we accept it, those are illegal, but we have just requested him if we can delay it on humanitarian grounds. After the monsoon, he can just delay, and then whatever is there, we can go ahead with it. First point. Another thing is that we have requested him regarding our traditional fishermen. The main point is that they have earned their livelihood since from long years. So we would have requested him so that he can spare from them from this and allow them to continue their work for their livelihood, which we are doing for the past years. That is what we have come to speak to our MLA. But Baina बिचाचेर जे आहा CRZच्या ऑर्डरीक लागून जितली घरां वयतात आतां 3 फेजीन गेला ती. फर्स्ट फेज जाली, सेकंड फेज जाली, थर्ड फेज जाली. सगळ्या लोकांनी सगळें ट्राय केलें. रायट फ्रॉम डे 1 तांकां हांव सांगता की तुमचे थंय उरपाचे कांयच चान्सीस ना. आतां हांकां येयला. आतां तो टायम तसो की म्हाका वायट आसा की पावसाच्या तोंडार येयला आनी तांकां परत ऑर्डर येयल्या. आमी त्या ऑर्डरीक केन्ना पुश करूं नाका ना. CRZ त्यांचो प्रोसेस जाला, आयज परत ऑर्डर येयल्या. पावसाच्या तोंडार येयला. एक मनीसपणाच्या नात्यान म्हाकाय दिसता की तांकां 1-2 म्हयने एटलिस्ट 2 म्हयने सरकारा कडेन फुडें धुकलूंक जाता जाल्यार ते मागपाक गेल्लो फादरांनी. हांव आयज हायर ऑथॉरिटी कडेन उलोवन तांकां 1-2 म्हयने मेळटा जाल्यार ट्राय करता. घेऊ एक विराम.